कुडतोरीन कंटेनमेंट झोनाचेर आमगेल्यो 25 टेस्ट केल्यो काल आउट ऑफ 53 हाउसेस ऑलमोस्ट 25 टेस्ट लोक मातशे रिफ्यूज करता येवपाक सो हांव रिक्वेस्ट करता कलेक्टराक आय एम ट्रायंग टू मीट द कलेक्टर आय हॅव नॉट मेट द कलेक्टर द होल डे ही इज बिजी आय मीन ही हॅज नॉट रिप्लायड टू मी आय विल टॉक टू हिम अगेन आनी आउट ऑफ 25 केसीस ऑल नेगेटीव येयले वी गॉट द रिपोर्ट्स टुडे मॉर्निंग सो इमिजिएटली आय इन्फॉर्म द कलेक्टर दॅट कंटेनमेंट झोन काडाय मग आमगेली आनी ती ताणें पॉझिटिव्ह केस ना बट आमगे 2 केसीस पॉझिटिव्ह जाले एक कारगिलान आनी दुसरी आल्ल्यान ती दोनी घरां सॅनिटायज करता आनी दोनी कडेन पासय मारता सांगपाक आय एम गोईंग दे पर्सनली टू टेल देम टू जस्ट रिस्ट्रिक्ट बट दोनी केस इंडस्ट्रियल स्टेटी दिले वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट बोथ द केसीस आर वेर्ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी कलेक्टरान आज पार्टली सील केलां आय थिंक इट हॅज टू बी सील्ड फुली तें आनी हें करपा येना वास्को आतां काल सांगो तुका आतां आय एम गोईंग बाय सिट्युएशन ऑफ वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा वास्को एक फॅमिलीन बेलाबाईन हें जालें पॉझिटिव्ह जालें केस तेगे फॅमिली मेंबरा पासून टेस्ट केला एसिम्टमॅटीक म्हणल्यार तुमी सगळे बरे आहाय म्हणल्यार पद धाडला दीस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स आज जर टेस्टिंग जायना जाल्यार आमगेले गोंयचें सिट्युएशन वील गो वर्स एज इट इज टुडे इज द कोविड 11th केस ऑलरेडी डेथ केस टच वूड आय डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू हॅपन गो हांव पयलींच सांगता आनी हांव सांगता हा की आमी ही हें बंद करया म्हूण स्टेप्स घे म्हूण सगळें सांगता हा वेंटिलेटर येयल्लें कांय येयल्लें आजून देखून आतां जुवारीन सांगत तुका जुवारी वॉट इज हॅपनिंग जुवारी हें आहा तुगेली फर्टिलायझर फॅक्टरी आहा जुवारी एग्रोकेमिकल्स कंटेनमेंट झोनांतले लोक फॅक्टरी वयता पत्त वयता नो बडी इज चॅकिंग फ्रीली दे गोईंग व्हिडिओ जाले फेसबुकाचेर लायव्ह आहाय दीस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स पुलीस ना तेंकडे एडमिनिस्ट्रेशना मनीस नाय आय अंडरस्टँड वी आर नॉट हियर टू डू पॉलिटिक्स आय अंडरस्टँड वॉट इज द प्रॉब्लम आतां हें जाता आनी तरी आसतना गव्हर्मेंट सुसेगाद आहा अजून देखो कंटेनमेंट झोन करपाचें आनी कितें करपाचें आनी तेंक बरें स्ट्रिक्ट चॅक करपाचें कांय ना नो टेस्टिंग फॅसिलिटीज ऑल्सो आतां इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हाका स्वता एसोसिएशनान आज हांव चोयतालो पेपराचेर ते म्हणटा आपणाक कॉन्फिडन्सा गेलना म्हणून देर आर सेट रुल्स कलेक्टर द एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नी नॉट टेक एनीबडी इनटू कॉन्फिडन्स देर आर सेट रुल्स लायक आय कांट से यू मेक दीस कंटेनमेंट झोन आय कांट डू इट देर आर सेट रुल्स यू कांट इट इज नॉट द केस कोविड हॉस्पिटल आनी कोविड केअर सेंटराचेर हांवें उलोवपा ना कोविड ESI हॉस्पिटल इज इन अ डिजास्टर कोविड क्वारंटायन केअर सेंटर्स आर इन अ डिजास्टर गरम उदक सुद्दां ना जेवण देखो सारकें ना फार्मागुडीचें जेवण दोताय भायर वयताय तें करून सुणी येता माजर येताय तें खाता उडेसा पासून जेवण सारकें ना म्हाका सुद्दां तुमी BJP MLA आहा क्लेफास तेगे बायलेको कॉन्टेक्ट करे I will give you her phone number. Talk to her. I have not spoken to her because I उलयलें ते पॉलिटिक्स म्हटलें हांवें उलयलें पॉलिटिक्स कोत म्हटलें गेट द रियलिटी वॉट इज हॅपनिंग आतां एसेन्शियल्स म्हणटे कांय नाय सारकें मांस चोडलां चिकन चोडलां मटन चोडलां कोण पे नुस्तें चोडलां आनी कोण आहा तें सांगना नो बडी इज पेइंग अटेन्शन टू द कॉमन मॅन एक बारीक सामान्य मनशाक त्रास जाताय ते कोण चोयना तीन भितर एसेन्शियल सप्लायज पासून सारकें नाय रायस दाळ दिलें आटा दिलो आनी गोंव दिलें जायना लोकांक वेजिटेबल जाय आनी ओस जायो कोण केअर घेना लोकांक काळजीच ना इलेक्ट्रिसिटी बिलांय दिवंक नो रिलीफ एक पॅकेज ना कोणाकूच अजून देखून एक सामान्य मनशाक टॅक्सीवाल्याक जावं तुगेल्या लाडली लक्ष्मी ना कोणाक ग्राहदार ना कोण बारीक मनीस सफर जाताय दीस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स ऑल टॅक्सी रिफील गाडा चायवाला देखून हाय कोणाकूच खंयच्या एक रिलीफ दिला काय दाखय म्हाका मुगे मागणें गव्हर्मेंटाक गोंय सारकें काबार करना काय तुमगे गव्हर्मेंट पड्या तो BJP गव्हर्मेंट पड्या हा गव्हर्मेंट स्ट्रॉंग करपाक आनी देखून व्हरपाक रेडी आहाय तुमी बट एडमिनिस्ट्रेशन आनी लोकांची काळजी मातशें काळीज करून हें करे आनी लॉकडावन म्हणपाक पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र parts of other states are getting locked down because cases are increasing. They are concerned. तेंका त्रास जाता आपल्या मनशांची काळजी आहा ते लॉकडावन करताय आनी आमगेले आमी आपयता आनी तरी आसता लॉकडावन जायना यो आमी को तुमी हेल्प घेताय तुमी केअर तुमी हॉस्पिटल सगळे मेडिकल हेल्थ केअर इतू वर्सांची GMCन पळय इतू वर्सां हेल्थ केअर सांबाळल्या GMCन पळय एशिया नांव दवरलां हॉस्पिटलान तें तुमी काबार करताय एक दिसांनी काडटाय आनी मिलिटरी को दिताय
आमी को दिताय आमगे जीएमसी के नाव खंय पावता तें चिंतिल तुमी हे आम तुका फ्रॉम डे वन वी हैव बीन टेलिंग यू put these things in order. Nothing you all are listening. Today even you all are not listening anything. That time तुम्ही आम्ही काय दिला तुम्ही आमगे दोतरांगे सिच्युएशन चोयला काय ना कोण चोयना एडमिनिस्ट्रेशन कोण बॉदर्ड ना गवर्नमेंट आणि काय ना आम काय चोयस I have to take a press conference outside. गवर्नमेंट आणि काय ना आम काय चोयस I have to take a press conference outside. आणि किती उरला This is the state of affairs. म्हणजे तुम्ही you're stiffening the voice of the public. Don't worry. The public knows when to stiffen your voice. Be prepared for it. And last, I want to tell you that healthcare, to get medicines pasun tumkode, you're still not in the position to priority healthcare, quarantine centers, and mass testing. And putting them into security zones. जाय जाल्यार हेल्थ केअर कडेन स्मॉल हेल्थ केअर मोला तुगे clinics करे in containment zones. Increase the number of zones. Do something. I am not here to tell you to increase the zones because administration is there. But take steps before it is too late. We are the opposition. It is our duty to raise our issues. I am doing my duty as a citizen first. I am my duty as a citizen of Kurduri, MLA, and then as a opposition. And I will continue it. Try and how much you stiffen your voices. Do what you want. But we will speak the truth. And whatever we have been now, jitne uleta lao. I am like quarantine will be a scam. Quarantine will be a scam. Lale ten zale. I सांगलोले death cases जातले, fatalities जाल्यो. आता हांव सांगो येयला की तुमकोडे कंट्रोल जावपाना. तुमकोडे कंट्रोल जावपाना नाजाल्यार be prepared for the next step. If you don't take steps, corrective steps. Time and again we are saying it. Again we are telling you, please, for heaven's sake,